सुवाळाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसपूर 20 बोल 2 ते 8. म्हणून सिमाव पेद्रू आणि जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रून त्या दुसऱ्या शिसा बराबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेल्लो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी वडोव घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमाव पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. आनी पळेत जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो, आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली चडशी दवरलेलो न्हय, पूण कुशीन दवरलेलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तो शिसूय भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी बावाड धरलो. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.